साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. दर दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. तर सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांव. सुशांत, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक दिवशीत. आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेटा प्रकरणात जेन्ना 2019 केनियन नागरीक न्यूटन किमानी हाका अरेस्ट केल्लो तांणी एक जामीन अर्जा खातीर म्हापशेच्या खासा न्यायालयात अर्ज दाखल केल्लो आनी बिरेस्तारा तांणी हो अर्ज फाटीं घेतलो. हे प्रकरण अशें की 2018 वर्सा स्टुडंट विसाचेर भारतांत आयिल्ल्या न्यूटन किमानीन 2019 वर्सा शिक्षण सोडून इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेटान कसो घुसपलो ताच्या उपरांत हवाला वरवीं 21 कोटी रुपया कशे ताणें भायर धाडले हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां आजच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. तर हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवचो. तशेंच एक दुर्दैवी घडणूक बिरेस्तारा राती घडली. ती म्हळ्यार दुर्भाटची एक बायल मनीस 60 वर्सां पिरायेची. तिका बरें दिसना म्हणून ती गोवा फाटल्यान बायकीर बसून हॉस्पिटलान वताली. मात हॉस्पिटलान वाटेर शांतीनगरांत पावता पावता तिचो दुपट्टा जो आसा तो स्कुटरीच्या चाक्याक घुसपलो आनी ती रस्त्यार पडून तिका मरण आयलें. हॉस्पिटलांत व्हरता व्हरता मरण आयलें. सो अश्यो घडणुको टाळपा खातीर सगळ्यांनी काळजी घेवची. तर फुडें ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आसा, बोरये जो दुसरो जावपी पूल आसा ताका थळाव्यांनी ओपोज केल्लो आसा. तेंचें अशें म्हणणें आसा की हेजो पूल जाले जाल्यार तेंची शेतान जाता, शेतांत थोडे लोक आहा ते करता ते सगळे नश्ट जाता अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तेंच्यांनी हे कंप्लेन बीन दिल्ली आसा, पूण सरकार आयकना. सो तेंच्यांनी पुलाचो ओपोज करता. ही जी बातमी आसा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. आनी तुमकां खबर आसतलें फाटल्या वास्को वाठारान एक जाणटे बायलेचो खून जाल्लो आनी ह्या प्रकरणाची चवकशी चालूच आशिल्ली. आनी आतां त्या खून करप्यांक ते दोगांयकूय अटक केलेले आसा. हे जे दोगूय आहा ते आंध्र प्रदेशांतले, ते गोंयांत येयल्लेले भोंवपाक म्हणून आयिल्लेले. आनी ते तेंच्यांनी सगळे पयले. आनी ते एक दीस चोऱ्याच्या बारार बसलेले तेन्ना तेंकां ती ह्या बायलेचेर जी जाणटी बायल ती एकटीच रावता म्हणून तेंकां कळ्ळें. आनी तेंच्यांनी उपरांत प्लॅनिंग केलो की ती बायली कसो कितें मारपाचो, लुटपाचो. पण ते तिका लुटपाक गेल्लेले. तिच्या घरांतले जितले सामान आहलें ते, बट ती आवाज करपाक लागली. सो तेंच्यांनी तिकाय मारलेले. आनी ह्या जे आरोपी आहा तांकां 7 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्लेली आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती बांबोळे कुजिरा स्कुलांतले मुस्टिफन हायस्कुलाक अतिरिक्त शुल्क घेतिल्ल्यान तांकां अतिरिक्त शुल्क घेतला अशी तेंचे त्या स्कुलाचेर कागाळ केलेली आसा. एडवोकेट सावयो ब्रागांजा हांणी. आनी दुसरें म्हणजे तांकां एज्युकेशनांतल्यान तांकां नोटीस येयले की 7 दिसां भितर तुमी सांगा म्हणून खरें कितें आहा तेजी बातमी आतां CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर वास्को जाल्लो हो पळय लुटपाचो प्रकार जो खुनांत कन्वर्ट जाल्लो आसा, अशा तरेच्या घडणुकांनी गोंयांत वाड पळोवपाक मेळटा. आनी हो जो सविस्तर रिपोर्ट आसा तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलोच. तर फुडें आमचे न्यूज एंकर संजनाची म्हत्वाची अपडेट सांगशी. कोनाळकर हाका टॅक्सी ड्रायव्हराक जितो मारपाचें प्रकरण ताजे आसतनाच कळंगूट साळगांव रस्त्यार टॅक्सी ड्रायव्हराक मारपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. काल राती 11 पर्यटकांनी मेळोन एकल्या ड्रायव्हराक बडयल्लो आसा. कळंगूट पुलीस स्टेशनान सद्या कागाळ नोंद जाला आनी तांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पूण ताजे टॅक्सी ड्रायव्हराची कांय चूक नासतना आपल्याक तांच्यांनी बोट दाखोवन गाळयो सोवल्यो म्हणून तो तांकां आडोवपाक गेलो तेन्ना हो प्रकार घडिल्लो आसा. आतां तेंचें म्हणणें अशें आसा की जर भायले पर्यटक गोंयांत येवन जर गोंयकारांक मारपाक लागले जाल्यार गोंयचो फुडार कितें म्हणून पुलिसांनी हांचेर असल्या पर्यटकांचेर नजर दवरून तांकां सारको धडो शिकोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार गोंयचो फुडार सामको काळखांत आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरी बातमी आसा ती मडगांवां काल राती सुमार रातच्या 3 सुमाराक भयंकर अपघात घडलो. पिकअप चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा.
ह्या अपघातान पिकअपीन बशिल्ल्या क्लिनराक मरण येयलां जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ह्यो दोनूय स्पेशल बातम्यो तुमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. थँक्यू संजना. गोंय हे पर्यटन थळ म्हणटात, मात सध्या गोंयानूच खून आसूं किंवा गुळे वखदाचे प्रकार किंवा आतां पर्यटकांनीच येवन जर टॅक्सीकाराक बडयले जाल्यार गोंयचे जे एक दर्जो आसा तो खंय आमी म्हणजे ताचेर प्रश्न उप्रासता. तर फुडें या उत्तेजा कडेन उत्तेजा आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आयची जी बातमी आसा ती स्पेशल आसा णव्वे खातीर जे आतां जे णव्वेन वयतले विद्यार्थी तेंच्या खातीर आसा. तेंच्या खातीर आतां नवें शिक्षणीक धोरण म्हळ्यार NEP हें लागू करतले अंदू ऑगस्टाच्यान. हे विशींचे जे प्रशिक्षण आसतले ते पयलीं टिचरांक दितले 2 म्हयने. जे हिस्ट्री आनी जॉग्रफी शिकोवपी जे टिचर्स आहा तांकां हे प्रशिक्षण दितले. 3 विशय भितून णव्वे खातीर एड जाले, ते म्हणल्यार इंटरडिसिप्लिनरी, वोकेशनल स्टडीज आनी आर्ट. हे 3 विशय एड जाल्लेले आसा आनी ह्या विशयांची पयलीं टिचर्सांक ट्रेनिंग दितले आनी मागीर ऑगस्टान हें धोरण लागू जातलें. तर ही सविस्तर बातमी, हो रिपोर्ट तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवचो. तर NEP आतां ह्या वर्सा 9 साकून लागू जावपाची आसा आनी तातूंत कितें खाशेलपणां आसात हो रिपोर्ट तुमी साताच्या बुलेटिनान मुजरत पळोवचो. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत फॉलो करचे, सबस्क्रायब करचे आनी गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटिन लायव्ह मुजरत पळोवचे. कॅमेरामॅन हर्ष हिरण्य शाडारकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन एक ग्रुप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे